सालसेत एरियान अजूनही जायते कोविड केसीस वाढत असत। जायतो लोक आमचे मदलो कोविड जावन मरण गेलो। साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तशेंच ESI हॉस्पिटल अजूनही फूल असत, कित्याक केसीस खूब वाढत असत। दोतोर हेर मेडिकल स्टाफ जायतो प्रयत्न करता जाता ते भाशेन लोकांचो जीव साल्वार करूंक। तशेंच सांगचें म्हणल्यार आयज तान कोविड टेस्टिंग फॅसिलिटी जी आदी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आसली ती आतां तेणी रवींद्र भवन फातोर्डा शिफ्ट केल्या। सकाळचे 8 वरांचेर सावन सांजे 8 वरां पासून थंयसर कोविडाचे टेस्टिंग जातले। लोकांनी आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वचपाची गरज ना, तेणी डायरेक्ट रवींद्र भवनान वयचें आनी आपलो कोविड टेस्ट करचो। सालसेत एरियान सगळी विलेज पंचायतींनी तशेंच म्युनिसिपल कावन्सिलांनी लॉकडावन अनाउन्स केला, पूण आमकां दिसता फावो ते परी हे लॉकडावनाचें पालन जायना। मुरगांवचे होलसेल फीश मार्केट आयजूय बंद आशिल्लें आनी HEPTचो चेअरमॅन विल्फ्रेड डिसा बाबाशान हाणें सांगलां की मायाचे 10 तारीख पासून हे होलसेल फीश मार्केट बंद आसतलें म्हूण। थंयसर लोक गर्दी करता आनी प्रॉपर सोशल डिस्टन्सिंग फॉलो करिना, ताका लागून हे मार्केट बंद केल्लें। पूण आमी पळयलां सकाळचे 4 ते 6 वरांचेर थंयसर होलसेल ट्रेडर्स नुस्तें घेवन येतात आनी ते नुस्तें आपलें विकतात आनी थंयसर सोशल डिस्टन्सिंग जायना, पूण जेन्ना पुलीस येतात तेन्ना ते बंद करतात। तशेंच आमी पळयलां आयज जेन्ना आमी रिटेल मार्केटान गेले HEPTच्या, थंयसर ते नुस्तेकार पुलिसांचेर एक्युजेशन करताले की ते पुलीस येवन आमकां गरजे भायर बंद करूंक लायतात। ते म्हणटा आमचें नुस्तें जरी जर बंद केलें जाल्यार ते नुस्तें कुसतलें। आंबेकार म्हणटात जरी जर मार्केट बंद केलें जाल्यार जे आंब्याचें आतां सिजन आसा सो आंबे कुसतले म्हणून। गोंयचो एक फामाद दोतोर वेंकटेश हेगडे हांणी आयज रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन तशेंच सोशल सर्वीस ऑर्गनायझेशन हाचे लागीं मागलां तांणी लोकांक आदार दिवंक भायर सरचें म्हणून। तो म्हणटा लोक खूब दुकान पडला, खूब तांचे त्रास आसात, सो आनी तांकां इमोशनल सपोर्ट तशेंच फायनान्शियली एसिस्टन्स तांकां कितें मदत करची म्हूण मागलां। ही जाली सालसेताची अपडेट।